बाबूश मानसरा जो तालिगांवचो आमदार आसलो पयलीं मागीर आतां सांताक्रूजचो हा एनावन्स केला की आपूण पणजेच्यान एक तर वेंचणूक लढयतलो तर खंयच्यानूच लडोवचो ना. तुमचें कशें कितें रिएक्शन? गेली 25 वर्सां भारतीय जनता पक्षाचे नेते कार्यकर्ते पणजेक लोकां बरोबर काम करता. 6 इलेक्शनां भारतीय जनता पक्षान पणजेच्यान एसेंब्लीची लढल्या. ताज्या भायर लोकसभेची आसतली, बाकी सगळी कावन्सिल इलेक्शन्स आसतली आनी प्रत्येक इलेक्शनाक आमकां वाडीव लोकांचो पाठिंबो मेळ्ळो. प्रत्येक इलेक्शनाक आमची मार्जीन म्हणजे लोकांचो सपोर्ट हो पक्षाक वाडत गेला आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली आमचेय कार्यकर्ते आमी सगळे जाण एक लोकांच्या एक संपर्कान आसता. लोकांचे अडी अडचणी तांच्या सुखदुख्खांक आमी सदांच सहभागी आसता आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली भारतीय जनता पक्ष आनी पणजे मतदारसंघ हाजें एक अतूट नातें जाल्लें आसा. सो कोणी येवपाचें एनावन्स केलें म्हणून कोणी येवपाक सोदलो म्हणटा तांचो चान्स? डेफिनेटली भारतीय जनता पक्ष आनी पणजे हाजें अतूट नातें हें अशेंच उरतलें. ओके. आनी एक तेणें एलिगेशन केलें 25 वर्सांनी परिकार आमदार आसले, आतां तुमी हांगासर आनी 25 वर्सांचेर जी पणजे आसली ती मागीर बॅड जाली आनी आतां वर्स जाल्या ह्या 25 वर्सांक. आनी आपूण आपल्याक जर चान्स दीत जाल्यार आपूण म्हणटा तो 5 वर्सान पणजे बॅक ऑन ट्रॅक हाडटा म्हणून. पणजेकारांनी गेले 25 वर्सां आमचें कार्य पळयलां आनी प्रत्येक इलेक्शनाक आमकां वाडीव पाठिंबो दिलो. हाज्या फुडली पावती म्हाका दिसता आनी कोणेच आमकां दिवपाची गरज ना. आमी लोकांचेर टोटल अवलंबून आसा आनी लोकां खातीर भारतीय जनता पक्ष आनी आमी सगळे जाण कार्यकर्ते हे सदांच तत्पर आसतले. तेन्ना CCP तुमी GSIDCक विकली आनी GSIDC ही महालक्ष्मी ट्रस्ट कशी काम करता अशें तेचे आरोप आसले. GSIDC आनी कॉर्पोरेशन हे दोगूय सरकाराचें एक अविभाज्य अंग आसा. हांगा कोणाक विकपाचो प्रश्न येना. GSIDC इज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट एजन्सी आनी लोकांनी GSIDCचें काम पळयल्लें आसा. आमी कॉर्निश केल्या 2004 केल्ली अजून पर्यंत तशा तशी आसा. मांडवीच्या तिरार दयानंद बांदोडकर मार्गार जे लायटीचे खांबे घाल्ले ताजे अजून बल्ब पसून कोणें रिप्लेस करूना आनी ह्या वर्सा आमी ते मेंटेनन्साक घेतले. सो म्हाका दिसता GSIDCचें काम तें मागीर कोणाचें आसूं, CCPचें आसूं, गव्हर्मेंटाचें आसूं, PWDचें आसूं, विविध डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाचे GSIDC कामां दिता. हातून कोणाक विकपाचो प्रश्न येना. बाबुशाचें एनावन्समेंट जाले उपरांत पणजे येवपाचें आनी आयकोपाक लागलें की तुमी पणजेच्यान सांत आंद्रे शिफ्ट जातले म्हणून. कितें खरी खबर? हांव पक्षाचो कार्यकर्तो. पक्षान जी जबाबदारी दिल्या ती हांवें सक्सेसफुली पार पाडल्या. अजून पर्यंत म्हजो जो ट्रॅक रिकॉर्ड आसा की पक्षान एक कार्यकर्तो म्हणून चान्स दिलो, पक्षाचें काम फुडें व्हरपाक चान्स दिलो, जनरल सेक्रेटरीक चान्स दिलो, बाकी सगळे ज्यो जबाबदारी दिल्ल्यो त्यो सगळ्यो हांवें सक्सेसफुली पार पाडल्या आनी पक्ष कितें सांगतलो तो डेफिनेटली ह्याय फावटी आमी पार पाडपाक तत्पर आसा. सांत आंद्रे तुमकां शिफ्ट केलो कॅन्डिडेट तुमकां थंयच्यान निवडणूक लडय म्हटल्यार तुमी तयार आसतले? हांव तुका आतांच सांगला की हांव पक्षाचो एक निश्ठावान कार्यकर्तो आनी पक्ष कितें सांगता तें आमी आयकतले.